साखळी सुर्लाच्या पोरण्या पंचायती लागसर आशिल्ल्या शीतपेय कंपनीच्या बेकायदेशीर गुदावांक लागून बोवाळ चल्ला। या गुदावांचेर कागाळ करून लेगीत पंचायत कसलीच कारवाय करिना असो सणसणीत आरोप समाज वावुरपी प्रमोद नार्वेकरान केला। तशेंच रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या तिनूय गेटींतल्यान सतत यो वच करपी गाडयांक लागून व्हड अपघात जावपाचो धोको वाडला। मजगतीं या प्रकल्पात जरी अधिकृतपणान वीज आनी उदका जोडणी नासली तरी चोरयांनी वीज आनी उदकाचो बेकायदेशीर वापर जाता असोय गंभीर आरोप तांणी केला। फाटल्यान एक गोदाम आसा, गोदाम म्हणल्यार आमकां स्ट्रक्चर आजुनूय कसलें तें कळना, कित्याक हितूरसून आतां सद्या तरी हांगा रातचें काम चालू आसता, दिसाचें सगळें बंद आसता। पण जेन्ना आमकां कळ्ळें की सुद्दां कितें तरी काम चालू आसा तेन्ना जेन्ना हो तेंच्यांनी कंपावंड काडलेलो तेन्ना हांवें तेंचेर कंप्लेन घातलेली, कित्याक हो कंपावंड आसा तो सामको रोडाचेर बॉर्डरीकूच आसा आनी तीन गेटी तेंच्यांनी थेयल्ल्यो आसा आनी त्यो काडच्या पयलींच तो कंपावंड इल्लीगल आसा म्हणून हांवें पंचायतीन कंप्लेन केल्ली टू सरपंच विलेज पंचायत सुर्ला। आनी तेज्या उपरांत ह्या कंपावंडाचें इन्स्पेक्शन जालें आनी हांवें तेंचे कडेन परत एक RTI घालून तांकां कितें कितें डॉक्युमेंट दिल्या तेजेर आनी तेणी एप्लाय कितें केलां तें मागलेलें। तेन्ना त्या डॉक्युमेंटान अशें कळ्ळें की पंचायतीन ताका प्रोविजनल NOC दिल्या म्हणून, आनी प्रोविजनल NOC दिल्या तितूर तेंच्यांनी फक्त वॉटर आनी हेका कनेक्शनाक दिल्ले आनी EHN नंबर दिल्लो। मागीर हांवें ग्रामसभेक हो प्रश्न काडलेलो, EHN नंबर तुमी इंडस्ट्रियल लेवलाक दिवंक शकता काय म्हणून। तेन्ना सेक्रेटरीन म्हाका अशें सांगलें की तो आमी टेम्पररी पत्र तो आमी रिवोक करता म्हणून तो रिवोकूय केल्लो आसा। तरी सुद्दां ही कंपनी जी आसा ही रातभर हांगा चलता, आजून एकूय एम्प्लॉयमेंट जे आसा ती सुद्दाच्या भुरग्यांक दिल्लें ना। सगळी जागा आसा ती एग्रीकल्चर जागा आसा, आमची ओल्ड पंचायत हांगा आसा आनी ही सगळी एग्रीकल्चर लागलेली आसा। आजुनूय ती आमकां 114 एग्रीकल्चर म्हणून थंय दिसता। पण त्याच खातीर सुर्लान अशें जावंक लागलें आसा की वयता थंय इल्लीगल कामां चालू आसा। त्या खातीर सरकारान हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी हो पंचायती आतां 3 म्हयने जाले म्हाका तेंच्यांनी हेका शोकेश फायनल काडलेले की आमी डेमोलिश करता म्हणून। हे जे आसा कित्याक तांकां पंचायतीन कितले फावटी लेटरां तांकां दिली पण एका लेटराचे तांकां आजून पर्यंत पंचायतीक तेणी रिप्लाय दिल्लो ना, एक लेटर तेणी कलेक्ट केल्लें ना। हांगा सुद्दां नोटिस्यो मारता त्यो नोटिस्यो तो पिनून उडयता आनी आयज अशें जाल्लें आसा की हांगासर कोण चलयता तें आमकां कळना की हेजो राजा कोण तो, कित्याक इतलो आमच्या लोकांच्या गांवांत येवन हे आपल्याक जाय तशें धंदे चलयचे जाल्यार सुद्दां पंचायत आसून आमकां कितें फायदो। आमचे सरपंच पंच आसा ते कितें करता, ते इल्लीगल धंदे आमच्या गांवांत जावपाक जायना म्हणून आमी हे आवाज उठयता आनी ते आवाज खंय तरी बंद करपाचें हें चालू आसा षडयंत्र। त्या खातीर ही आयज हांव घालता पळय, आतां तेंचे जनरेटर मारलेलो आसा, तेंचे कडेन लायट कनेक्शन ना, उदक कनेक्शन ना आनी हे जनरेटराचेर रातचे ऑपरेट करता। लायट सुद्दां तेंच्या चोरया घेतलेली आसा। आतां उदकूय तेंची आमची गव्हर्मेंटाची जी टाकी आसा ताका पंप लायता ते रातचे आनी तेजें उदक आपल्याक घेता। तुमी थंय वचून भितर आमकां अलाउड करिना, तर तुमी पळोवंक शकता, तुमी भितर सुद्दां तुमकां वता ते तिनूय गेटी आसा पळय, आमच्यो रस्त्याक तेकोन आसा।